माझे फर्स्ट लूक सांगलें हांवें 2 ड्रेस आमी चूज केला. तो फोटोग्राफर म्हटला पयलीं हो ड्रेसान फोटोशूट करया म्हणून. सो ड्रेस कशें आसा प्लीज कमेंट करा की हांवें हो एकूच ड्रेस चूज केलेलो फर्स्ट चूज केलेलो हांवें हो येत आनी नेक्स्ट ड्रेस आतां शुनातान चूज केला. सो पर्पल कलर माझी फेवरेट आनी कशें दिसता प्लीज कमेंट करा. आनी हो आसा असो लूक फॅन्सी लूक एकूच हा आनी चेंज जावचें ना. आनी तुमकां शुनाता मेळटा राव. आणि मो असा शिवनात हय न्ही हेजो बी एकूच लूक आनी कपडे चेंज करचो ना हांव न्हू ना. सो टायम कितलो जालो? बॅटरी 3:35. सो 3:30 जाल्लेली आसा. रावला आमी ताका अजून येवंक ना न्ही तो. येतलो ओके सो चड वत आसा न्ही ताका अशें वत चड आनी ताका लागून मातशें रावया म्हणपा आलो तो. चड अशें व्हडलेशें कांय ना बारीक बारीक शूट करतले म्हणजे फोटो घेतले व्हडलेशें कांय ना. ओके सो कशें दिसता कमेंट करात. मेकअप म्हणजे हांवेनच केला प्लीज. वायट जाल्यार काय बॅड कमेंट करनाकात प्लीज हां. हांवेन मेकअप केला बसून जाल्लेलें. ओके बसता आमी मातशें रेस्ट घेता अशें बसून. तो आतां येतलो कॉल करतलो मागीर मेळटा तुमकां. ओके चला. ए यार ओके आकाश यो शिफ्टी जर माझी घे मरे जोर मरे. शिफ्टी चला मग भितर पावयात. सेफ्टी ओके चला. ओ ओ ओ ओ की करता. सो आता आम्ही लोकेशन चेंज करता शेवटेन करता आनी गांवांत बी बुडल्या हांगासर यो. सो आतां न्ही हांगा करता अशें म्हणटा झाडाक आतां थंय राव
येवंक मेळटलें म्हाका अशें येवची ना स्लोली वाटलें सो तोंड पळयात घामान बुडलें पुरो जालें शी नाका सो ह्या ड्रेसा वांगडा एक जाल्लें आसा फोटोशूट आतां कपडे चेंज करूंक जाय आतां वयतले आमी बिचार तो लास्ट उरला मोर्जीम बिचार थंय आतां उरलेले आहा ते बारीक बारीक थंय शूट करतले म्हणजे फोटोशूट करतले सो जस्ट आतां मातशें रेस्ट घेता लिंबू सोडा सांगला ना पयलीं फोटो काडून पयलीं आमी ते फोटो बिटो काडून मागीर परत रुमान येतली काय व्हरचें ना हांगच्यान सामान बीन सो जाल्लें आसा एक जालें ह्या ड्रेसा वांगडा आवय नाका जाल्यार म्हाका जावपा जालें मदीं चक्कर येयल्या भशेन कोणाक इतलें वत बी काय अशें लागना सावळी आहा पूण इतली गरमी आतां सांगू तुमकां अशी आतां मातशें लिंबू शरबत पिता मागीर नेक्स्ट ड्रेस घालून तुमकां दाखयता ओके चला राव ऋत्विक दितलो काडून पप्पा थंड न्ही जिवाक बरें दिसलें पळोवनूच जिवाक बरें दिसलें आयज न्ही एक बर्थडे आनी एक एनिवर्सरी आसा ताका विश करता सो नांव आसा मंजुला नाईक विशींग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस जें हांव तुजें हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे मंजुला नाईक आनी आसा एनिवर्सरी तो नांव आसा पेद्रो एंड SP विशींग यू हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी गॉड ब्लेस यू बोथ विथ गुड हेल्थ एंड हॅपीनेस सदांच हॅपी रावा हांवें देवा कडेन मागता ओके तो वन्स अगेन हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी पेद्रो एंड SP योरे Happy birthday and many blessings to you. May God see from the happy birthday, happy anniversary. चला बाय Bye.